सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या नातालिया मार्टिना कोरिया हेच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी तिच्या कुटुंबाक फावो ती बुजवण दिवंक मागुया. दुसरें तें आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आगुस्तीन फेर्नांडीस आमचे भावा पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात जोआना मिस्किता आनी फिल्टन कुलासो. तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आपली बरी भलायकी पासत मागूंक लायता सिमोना फेर्नांडीस. तशेंच पियेदाद क्लेमेंट आयज आपली हार्ट सर्जरी करता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आनी सगळ्या वायटांतली तांकां निवारूंक मागुया. आयज भावार्थाची ड्युटी पेटयता ब्रायन फेर्नांडीस आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. बरे दीस वायट दीस हे आमच्या जिवितांत सदांच येतात. बरे दीस येता तेन्ना आमी देवाक खुशालकायेन आर्गां दिवंक आनी वायट दीस येता तेन्ना आमी देवाशी धांवून परतून येवंक आमकां कृपा मागुया. आनी भोव करून आमचेर वायट दीस येता तेन्ना देवाची सुरक्षा आमकां फावो जावंक मागुया. जायते पावटी आमचेर बरे दीस आयले तेन्ना आमी देवाक विसरल्या आनी वायट दीस आयले तेन्ना आमी देवाचेर शीण केला. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आमी तुमकां भाव भयण जगण्यां चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योंक सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. इजिप्तान एक नवो राजा गाडयेर चडलो आनी झुजे विशीं
आनी तो झुजे विशीं कांयच नकळो आसलो. ताणें आपले पोरचेक म्हणलें, पळयात, इस्रायलाचो पूत धुवो एक पोरजा जाली. आमचे ओन बोलिश्ट आनी ओदीक पुस्कोळ. आमी शिडूक रावंक जाय आनी तांची संख्या आनीक चोडना जावंक आमी उपाय घेवंक जाय. झूज उपरासल्यार आमचेर आड झुजूंक आनी आमच्या देशांतलीं भायर सरूंक ती आमच्या दुस्मानाक एकवटली. ह्या पासत जोड वावर दिवन इस्रायलेतांक कोश्टावंक तांणी जबरदस्त मुगदोमांक दवरले. हे भाशेन तांणी फारोवाक पितोम आनी रामसेस ही कोंड्यांची शारां बांदलीं. पूण जितले ते इस्रायलेतांक चड पिडापीड दिताले तितली तीं चड आनीक चड वाडटालीं आनी इजिप्तकारांक तांची भिरांत दिसूंक लागली. इजिप्तकारांनी इस्रायलितांच्या पुतां धुवांक सारकीं गुलामां केलीं आनी जिवीत कोडू कोडू वीक केलें. बऱ्याच कोश्टी वावराक तांकां लावून तांच्या हितांचो वावर तांकां करूंक लायलो आनी शेतांतलीं तोरेचीं कामां आनी सगल्या जिन्साच्या कोश्टांनी तांकां दोगदायलीं. फारोवान आपले पोरजेक अशी आज्ञा घाली, हिब्रावांक जल्मलोल्या सगल्या चेड्यांक न्हंयत उडयात, पूण चेडवांचो जीव काडूं नाकात. देवाचें उतोरें. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. म्हणुया, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. सर्वेस्पूर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार अशें इस्रायलान म्हणचें. सर्वेस्पूर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवीस गिलतले आसले. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. आमी उदकान बुडून मरतलीं आसल्यां. उदकाचो लोट आमकां उडून व्हरतलो आसलो. तांची भिरांकूळ लारां आमकां गिळ्ळ्या बगर रावची नासलीं. तांच्या घासांतलीं आमकां वाटायलीं देखून सर्वेस्पराक दिनवासुया. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. शिकाऱ्याच्या फासांतलीं सवण्या वोरी आमी सुटोन गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटोन मेकळीं जाल्या. जाणें रचला सर्ग आनी संवसार, त्याच सर्वेस्पराच्या नांवार आमचो आदार. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. उद्गार. निती खातीर जीं कोण सोंसतात तीं खरेंच बागी. सर्गीचें राज खरेंच तांचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव प्रितुमेचेर सवस्काय हाडूंक आयलां म्हूण समजूं नाकात. हांव सवस्काय न्हय पूण तोरवार हाडूंक आयलां. कित्याक पुताक ताच्या बापायचेर आड, धुवेक तिचे आवयचेर आड, सुनेक तिचे सासूचेर आड दोशी करूंक हांव आयलां. मनशाचो दुस्मान ताचो घरचो लोक. म्हजेहून आपल्या बापायचो व आवयचो मोग ओदीक करता तो म्हाका लायक न्हय. म्हजेहून आपल्या पुताचो व धुवेचो ओदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय.
आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, आनी म्हजे पासत आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मजुरी घेतलो, आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण थंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. आनी आपल्या 12 शिसांक उपदेश दिवन सोंपयल्या उपरांत जेजू तांच्या हेरां दोंगरांनी शिकोवन दिवंक आनी प्रवचन करूंक थंय तावन फुडें गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, सुरवातेक उगडास केला. आमचेर बरे दीस येतात आनी वायट दीस येता. कोणूय आहा हिंगा जाचेर फकत बरेच दीस येतात ते? कोणूय आहा हिंगा फकत वायटूच दीस तुमचेर आयिल्ले? असली कोण आहात? बरे तशे वायट दीस आमचेर येता. आनी बरे दीस आनी वायट दीस आमचेर येता तेन्ना आमची वागणूक कितें? एक वागणूक आमची देवा सवें, एक वागणूक आमची मनशां सवें. मनशां सवें म्हणटा तेन्ना कितें भाशेन आमच्या घरच्यां सवें. जायते पावटी बरे दीस येतात तेन्ना थोडीं जाणां आसात देवाक आर्गां दितात, खुशाल जातात आनी आपणाक जें कितें बरें मेळ्ळां तें दुसऱ्यांक वांटतात. शाबासकी असल्या मनशांक मजुरी तांकां मेळटली. जाल्यार दुसरे वाटेन असलीं मनशां आसात आनी पळोवंक दिसता की असलीं मनशां आमचे मदें चड आसात. बरें येता तेन्ना खुशाल राव, हांव खुशाल. दुसऱ्यांचें चड पडलेलें ना. वो दुसऱ्यांक जरी तर कितें बरें करता जाल्यार तें दिसती पडूंक, दाखोवपाक हांव बरो, हांव बरें करतां हें दाखोवपाक जायतीं जाणां करतात. वायट दीस जेन्ना येतात तेन्ना सगलीं जाय, सगलीं आपणाच्या आदाराक पावलेलीं जाय. देवूय जाय तेन्ना देवाचो उगडास चड येता. इतलो उगडास येता की देव सारको आमचो लागशिल्लो जावनूय आमकां आतां सोडटा वो आमकां खास्त लायता, बरें दिना, शीण करतात. नॅचरली येता तें आमकां मनशांक देवाचेर शीण करूंक. आनी केन्ना? जेन्ना आमचेर वायट दीस येता तेन्ना. आनी भोव करून आमकां दिसता हांव बरो मनीस, हांव प्रमाणीकपणान जियेतालो, हांव बरें कोत्तालो, हांव इगर्जेन काम कोत्तालो, हांव लोकां पासत काम कोत्तालो, आनी आतां म्हाका वायट आयलां, देवाचेर शीण करप. सोंपें, सगळ्यांक देवाचेर शीण करपाक सोंपें. आनी दुसरें मागीर आमी दुसऱ्यांय सवें, भोव करून आमचीं घरचीं, आमच्या घरच्यांक हांवें इतलो आदार केलोलो, इतलो पावलोलो, अशें केलोलें, तशें केलोलें, ल्हान आसतना व्हड केलोलीं, ही सगळीं बरींशीं उतरां आयकूंक येता. आनी आतां तांचेर शीण करप. भाव भयणीनो, बरे दीस, वायट दीस हाच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता. ह्या दिसांनी आमी आख्खी काय बरी हिस्ट्री आयकल्या इज्रायलितांची, कशे भाशेन इज्रायल म्हणजे जाकोब आनी ताचे पूत इजिप्ताक पावले आनीक बरे दीस तांचेर आसलेले. आनी तांचेर जेन्ना वायट येवचें आसलें, दुखोळ येवचो आसलो तेन्ना देवान सगळी तयारी करून तांकां बरें तें सांबाळलेलें. जुजे ताचें एक हातयार. आनी मागीर जुजे मेलो आनीक हे घडी ताचे भावूय मेले आनी तांची पोरजां पिणगां 12 कुळां आतां इज्रायलाचीं इजिप्ताक आसलीं. आनी तेन्ना नवो राजा फाराव जेन्ना गोदयेर चडलो तेन्ना हाचे पयलें वाचप आमकां सांगता तो ताचे विशीं चडशें नको आसलो. पूण ताका एक वस्त दिसती पडली की आमच्या देशांत ही दुसरीं भायलीं मायग्रंट्स आनी आमचे भाशेन म्हणटलीं जाल्यार घांटी. आमकां गोंयकारांक बरें दिसता घांटी म्हणपाक, भायले आहा तांकां न्हू. तीं वाडल्यान तांचो प्रोग्रेस चड जाला, तांचो आंकडो वाडला. दुसरे वाटेन थ्रेट इजिप्तकारांक
ते आमच्या पुरजेवून सुबेज जातले. आमकांय गोंयकारांक जायते पावटी भिरांत आहा. आमचो आंकडो देंवत आसा. आमचे लोक भायर वयतात, लंडन वयतात. आमचो आंकडो देंवला, तेंचो आंकडो वाडला. पंचायतीन आतां भायलो आहा. आतां MLA आहा तेय भायले जातले. चीफ मिनिस्टर भायलो येतलो. भिरांत आहा आमकां ना. भायले येवन आमचेर राज चलयतले. त्या पासत थोडे मुगदम काडलेले आसात. जशें हाचे पयल्या वाचपान आमी आयकलां, इजिप्तकारांनी थोडे मुगदम दवरले. आनी हे मुगदम म्हणटात ते पळयताले सगलें कितें कितें चलता, तांकां कशे भाशेन कंट्रोल करप, कशे भाशेन दमावन दवरप तांकां. म्हणजे आयज आमचे मदें कोण पार्टी घडटा, कोण आनी कितें काडटा, भायले 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 म्हणून आमचे मदें फुटी घालीत आसा. जेन्ना आमचो लोक आहा तो ना. पूण तरी पूण आमी थोडे जाण आहा ते आतां हो थ्रेट घेवनूय बीन आसात. भायले गांठी. भाव भयणीनो, ह्या सगल्यान देव खंयच्यान आसा? आमी पयल्या वाचपान आयकता देव इस्रायला वाटेन आसतलो. आनी जितले तांकां चड त्रास कोत्ताले इजिप्तकार, तितले देव तांकां आनीक सुफोड कोत्तालो. आमचें सगळें अशें जायना जावपाक चोत्राय दवरपाक जाय. आनी पवित्र सभा हाची निगा घेता. जरी तर आमी असलो डिस्क्रिमिनेशन करून कोणाक स्वतायता, आनी भोव करून जे कोण बारीक आसात तांकां, मोटे आसा तांकां कोण हात लायना. मोटे भायले जे आसात तांकां कोण हात लायना. पूण जे कोण बारीक आसात, असोक्त आसात, वल्नरेबल आसात, तांकां जायते त्रास करपाक, तांचो पागार उणो दिवपाक, वा तांकां कितें कितें म्हणपाक, हें करपाक आमचे मदले थोडे मुगदम तयार आसात. चोत्राय दवरपाक गरज आहा. असल्या वेळार देव कोणाची बाग घेता, वा कोणाची वाटेन रावता देव. जो कोण असोक्त आसा, जाका कोण स्वतायता, तांचे सवेन देव रावता. तर भाव भयणीनो, जेजूचो पाटलाव करप म्हणल्यार सादी वस्त न्हू. हें सगळें समजून घेवपाक जाय. अवघड तें. आनी तें समजून घेतलो जाल्यार तो कमिटमेंट जो आसा तो गरजेचो. ओय, हांव जेजूचो खरो शीस, हांव जेजूचो पाटलावदार. देखून जेजूची शिकवण हांव म्हज्या जिवितान घेतलो. आनी जेजू सांगता ते भाशेन देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करतलो. कालच्या दिसाक आमी नियाळ्ळले. जाल्यार हो नियाळ भाव भयणीनो आमकां फायद्याचो जावं दी. आमचें मन उक्तें करूं. जें कितें आमकां देवाचें बरेंपण घेवपाक जाय, तें आमी देवाचें बरेंपण खुशी मनान घेवंक, खुशाल जावंक, देवाक आर्गां दिवंक, आनी सदांच मानून घेवंक, एक्नॉलेज करूंक की हें देवा कडलें आयलां. आनी जरी तर तें देवा कडलें आयलें जाल्यार जेजूचो शीस कसो फुटी घालपाक न्हय. जायते पावटी जशें आयज शुभ वर्तमानान सांगलां, आमी आमच्या घोराब्यांनी फुटी घालून आसा. दुसऱ्याक जरी तर मातशें सुबेज मेळ्ळें जाल्यार आमकां वायट दिसता. दुसऱ्याक कितेंशी सुबेज नामना मेळ्ळी आमकां वायट दिसता. दुसरो आमचो कुटुंबाचो वांगडी जरी तर इगर्जेन काम करता हें जाल्यार आमकां बरें दिसता. इगर्जेन काम करता तेन्ना वायट दिसता. फुटी पडटात आमच्या कुटुंबांनी जेजूक लागून, वो जेजूच्या वावराक लागून. जेजून सांगून दवरलेलें आसा, हांव सगलें सारकें करूंक आयलां म्हूण समजूं नाकात. वय, जेजू सारकेंच करूंक आयला, जेजू एकवट करूंक आयला. पूण आमच्या स्वभावाक लागून, आमचो एटिट्यूड जो आसा आनी आमचो रिस्पॉन्स जो आसा ताका लागून ह्यो फुटी पडपाक शकता. जेजून आदीं फुडें आमकां ही शिटकावणी दिवन दवरल्या. समजून घेवया ती शिटकावणी. जेजू फुटी घालूंक येवंक ना, जेजू पाड घालूंक येवंक ना, जेजू बरें करूंक आयला. पूण आमी जे भाशेन वागतले हांव, आमचे वागणुकेक लागून तें उरफाटें जावंक शकता. तुज्या कुटुंबान असल्यो फुटी घाली नाका. तर हें करूंक भाव भयणीनो आनी हें समजूंक आमकां जेजूचें बळ जाय. आमकां ताची जाणवाय जाय. ही जाणवाय आमकां हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो कर म्हूण मागुया. हो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता. व्हडांतली व्हड मिलाग्र ह्या आल्तारार घडटा जाल्यार जेजूक आमचे भितर घेवन आयच्या दिसाक ही सगळी जाणवाय आमकांय फावो कर. आनी त्या प्रमाणे आमी जेजूचे बरे पाटलावदार जावंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. पायन घेऊया C10 पेज नंबर 32. C10.
तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्या त्या दातांचो सर तुज्या भोवती दाग बागेन दिला म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडूंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पसण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर्व काळ्यान सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गुट पोर गोठुया. तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले तुझे पयसुबेचो उगडास कोऱ्यान लेव आमचे भाग्यवन बापा फिलिपनार आमचे गोवळी बापा सिमा आमच्या दारी गोवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका आपलीत मोगान वाडय पुनः जिवंतपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भणीची काकूत कोर ताका दिसता गो ती मेल्ल्या सुमेस्ताक पडजोडीत मुकामपणे फाव कोर आमा सुमेस्तांची दया कराम मागता हांव आंकवा मेरे देवाची माई संगाती भाग्योन झुजय जपोती भाग्योन दोत्ता भाग्योन जेवाच आनी सोर काडी तुका मानुल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासना सुखांत आमकां वांटो दी ताची संगात ताची महिमा गावंक आमकां फाव कोर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजूची पाटलावदारां आमी आनी जें कितें आमचे मदें आव्हान आसा तें आमकां खबर आसा द चॅलेंजीस ऑफ डिसायपलशीप ही सगळीं आव्हानां आमी जेजूच्याच आदारान तांकां फुडो करूंक आनी जेजूचे बरे पाटलावदार जावंक कृपा मागुया बराबर सगळीं जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Yes.
mitmen nasillo. Tazo maimok mitmen nasillo. Tazo maimok mitmen nasillo. Tazo maimok mitmen nasillo. Tazo maimok mitmen nasillo. Nan molan turbol cresta, sangati donian sacra, ekaciau nak posoli, soglin burglin devashin, tazo maimok mitmen nasillo, 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 tazo maimok mitmen nasillo. प्रार्थूया. सुर्गीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुझें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो हे आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. File घेऊया F6 पेज नंबर 88 F6. Jesus on me, I'm coming joy. Jesus on me, I'm coming joy. Jesus upon all of me. So let go and save not meta. Jesus Jesus on me, I'm